विसावा उपरांत परतून तुमकां येवकार. आतां पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कला अकादमीत ब्रेस्तारा कला संस्कृती संचालनालय गोमंत रंगभूमी दिसा निमतान स्वखर्चान संगीत नाट्य महोत्सवाचें आयोजन केल्लें. ह्या निमतान कला अकादमीन अनुवादक लेखकांचो सन्मान केलो. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस. कला हो एक छंद जावन आसा. कला ही एकदां आमी त्या कलेन घुसले की घडी एखादे भायर येवपाक खुबसो काळाव लागता. आमी सगळे वेगळे वेगळे वेवसायान आसात, जावं ते वाणिज्य किंवा विज्ञान किंवा साहित्यीक किंवा राजकारणान आसूं, पूण कले कडेन आकर्शीत आमचे आपोआप पावलां वतात. आनी ह्या कलेक लागून आमचें जीवन जें आसा तें सहज रित्या मुखार व्हरता, ताजो आमी आनंद घेतात आनी दुसऱ्याकूय आनंद दितात. आनी म्हणूनच एक वाचता एक विचार आयलो की विज्ञान आनी कला ह्या दोनी कडेन आशिल्लें एक नातें आसा असो एक प्रश्न, नातें आसा काय कितें असो एक प्रश्न पडलो. आनी वाचता एक लक्षांत आयलें, पुस्तकाचें एक ओळ आसा की science and art are the two ways to understand the complexity of life. Science is the way to understand the process of life, whereas art is the way to understand the depth of life. Science flourishes life, art nourishes life. Science needs logic, where faith needs, where science needs logic and faith needs, faith needs arts. आणि म्हणूनच whereas science logic ends, faith begins अशें म्हणून एक हें आसा. आनी म्हणूनच म्हणजेच कलेची व्याख्या करप आनी ती शब्दांत पकडप हें खूब कठीण जावन आसा. जागतीक रंगभूमी दिना खातीर 2017 ह्या वर्साचे जे मानकरी आसात, जे अभिनय खातीर आसात, ती श्रीमती गौरी कामत, श्री राजीव हेदे आणि श्रीमती ज्योती कुंकळकर, तशेंच अभिनय आनी दिग्दर्शन त्या खातीर श्री ज्ञानेश मोगे. म्हाका दिसता ज्ञानेश मोगे आपली एक उपलब्ध आपूण आसतना म्हणून पयलींच कळीत केल्लें आसा. ताका कांय तरी वेगळो एक कार्यक्रम आसा. आनी तशेंच दिग्दर्शक आनी एक्टिंगा खातीर, अभिनया खातीर श्री प्रसाद गुरव आनीक मेकअप आर्टिस्ट श्री एकनाथ नाईक मंगेशकर हेंचें आमी स्वागत करता. आनी 2018 ह्या वर्सा खातीर अभिनया भितर श्री रघुनाथ सिनायक साकोर्डेकर, श्री राजेश पेडणेकर, श्रीमती समृद्धी मराठे, श्री दिगंबर परब, तशेंच अभिनय आनी दिग्दर्शन खातीर श्री जीवन मयेकर आनी अभिनय दिग्दर्शन आनीक प्ले रायट ह्या खातीर श्री प्रशांत मांडोळकर. तुमच्या सगळ्यांचें हांगा स्वागत आसा.